प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्गार देवाचे मंदिर उक्ते जाले आनी तांतून कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत सर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल, तिचे पांया तळा चोंद्रीम आनी तिचे तकलेर 12 नोकेत्रांचो मुकुट. ती बाळंत जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत वेणीक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनी एक खुणा सर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एक तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंपड्यान मळबावेल्यान नोकेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसळावन संवसारांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेतकातेन सगळ्या पोरजांचेर राज चलयतालो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोर्शी आनी ताचे सोदरे सोर्शी उबारून व्हेलो आनी बायल अरण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना सर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण पदवी आनी राजवटकी आनी ताचे क्रिस्ताचो अधिकार दाखल जाली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ओफीरच्या भांगारान निटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. म्हणया, ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुंवरनी तुका नमान करूंक येतात. ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब: ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजें सुरूपायेक भुलतलो राजा. तुजो पती तो ताचे सेवा भक्ती कर. जबाब: ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाचे संतोषान उल्हासनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरनी प्रवेश करतात. जबाब: ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. बागिवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, खरेंच मरणाचे न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलां. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशें आदमा सोवें सगळीं मरतात, तशेंच क्रिस्ता सोवें सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगळीं क्रमा प्रमाणे आपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं. उपरांत सगळ्या प्रधानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आदी करतलो. आनी तेन्ना सोगटांची सोपादनी. कित्याक आपल्या सवें दुस्मानाक पांयां तळा मोश्टी पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार
मरण. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. आंकवार मारीक बापान स्वर्गार वेली उबारून वेली कुडी ओतम्यान देवदूतांच्या ओरान. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत धडवडोन गेली आनी झाकराशाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथेक नोमान केलें. एलिझाबेथेन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताल्ल्यान तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्यां भितर तूं सोदोव आनी सोदोव तुज्या कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सुरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. तर पळय, तुजे नोमानाची साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडलें. आनी मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवें म्हजो जीव मोरगोडटा. आपल्या ल्हानवीक चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांचे सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. त्याची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व दवरतल्यांक दिसपयटा. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. खालते मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तकांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आनी इस्रायलीक आपल्या चाकराक शेडोरान घेतलो. अशी आमची पुर्वजांक अब्रामाक आनी त्याच्या संस्थेक नितीकाली केलेली बासावणी पाळली त्यांनी विश्वासीपणे. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतवली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड ताणें दिश्ट घातली. नियाळाक आदार. आमकां आवडटल्या वस्तूंचेर आमी दिश्ट घालतांव आनी ती मेळून घेवंक वावुरतांव. आंकवार मारये साबार गुणांनी भरलेली आनी तातूंतलो एक गूण म्हणल्यार तिची ल्हानविकाय आनी दुसऱ्यांची सेवा. देवा बापान तिचे ल्हानविकायेचेर दिश्ट घालून तिका खुद ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी आयज आमी तिचे स्वर्ग वरणाचे दोबाजीक परब आनी तेच बरोबर आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्याचे दीस पाळटाव. आंकवार मारिया देवाचे उतराक खालती जाली आनी काळजीदारपणान तिणें समाजाक फुडो करून आमकां जेजू दिलो. त्याच जेजू वरवीं आमकां थारोन आनी पुरोन जिवंतपण देवान फावो केलें. एका मनशा आदाम वरवीं मरण आयलें जाल्यार जेजू क्रिस्ता वरवीं पुनोन जिवंतपण आयलें. दुसऱ्यांच्या मोगान भरलेले गरजो वळखतले, हुस्को दवरतले, सेवा करतले आनी आपूण देवा मुखार अस्कोत
आनी ताचीच आपल्याक गरज म्हूण ओळखून ल्हानविकायेन जियेतलें काळीज आंकवार मारयेचें जावन आसलें. आपूण गर्भेस्त आसतना आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आपले मावशी भयणीगेर एलिझाबेथेक आपली गरज आसा म्हूण ओळखून 3 म्हयने ती तिची सेवा करता. हे 2 दिसांची संवसारांत जियेतना आमी जायते दुखां आडकोळ्यान फुडो करता. आमचे विलाप आमचो देवा झिरूल आयकतलो. आमच्यान वस्तुली गर्व मिजास अपस्वार्थ सोडून दिवन ल्हानविकायेन एकामेकाचे संबंद आनी खुशाल जियेलेलीं देवाक जाय. आंकवार मारयेचे गूण आपणावन आनी देवाक मानवतले जावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमची व्हडविकाय आनी ओगूण सोडून दिवन ल्हानविकायेन जिवंक वावुरया.